पेडण्यातले चडशे लोक शेतां करतात. तातूंत मोरजी पेडण्याच्याय लोकांचो आस्पाव आसा. ह्या शेतकारांचे वर्सान वर्स पावसाचें उदक भरून नुकसान जाता. अंदूय तेंच जालां. शेताचें नुकसान जाता म्हूण जायते फावट पंचायतीक कळयलें. शेतकी खात्याकय कळयलां. मात ताचो कितेंच फायदो जालो ना. लुकसाण जाल्यार सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळना म्हूण हे शेतकार बेजार आसात. सरकारान सरकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हांगा पळोवणी करून शेतकारांक मदत करची. तशेंच शेत करपाक उर्बा दिवपा खातीर WRDन शेतांतलें उदक भायर वचचें म्हूण व्हाळ आसा तो नितळ करचो अशी मागणी करतात. हे तरवो लायलो दोनदा लायलो हांवें उदीक भरलें आनी इतलो तो पिड्यार जालो. अशें म्हाजे 3-4 कडे प्लॉट अशे लायल्ले आसा. 3-4 कडले म्हाजे अशेंच गेले उदीक भरत. पयलीं एकदां उपलेले ते पयलीं सुद्दां आणले ते सुद्दां पयले पाण्यान गेले. शेळो येयलो आनी परत मागीर आतां एक दुसरे पड आतां हे पळय परत लायलो तोय गेलो अशें दिसता. पळय अशें पडींग 3-4 कुडके आहात म्हाजे. शेतान कितले लोकांनी मेले तर ह्या 3 पड लायले आतां हांवें तरी उदक भरलें. आनी ही आतां जी पोय आहा ती WRD बेगींतल्या बेगीन करून हें करपाची आमची. नाल्यार ही पळय जाय असो कॅमेरा असो मातसो व्हड तूं जाय ती ही पडींग आतां शेतां पडलेली आहा. कितलीशी पडींग शेतां पडलेली आहा. लोक करना वाजाले सामके. गेली कित्येक वर्सां आमी मोरजी पंचायतीतर्फे एक ठराव मांडटा की आमकां ही पोय उसपान दिवची म्हणून. पूण हेचेर कोणूच तोडगो काडिना. आणि गेली 2 वर्सां अशी आसा की आमी भयभीत जाता की बाबा पावस इलो काय गेल्या वर्सा अक्षरशः हयसर तुफानाची अशी पावसान आमकां खूब तो गेलाय. ही पोय 2 लुकसाण करता आमकां. एक शेती भाती जे लोक करता ते पाणी तुटना वचत थंय ते नाले जे आसा ते तुंबलेले आसा. आमी पंचायतीचे ठरावाचेर लेवलीचेर ते ठराव मांडटा पूण ते फुडें पावना. त्या खातीर जाता तितके बेगीन ही पोय बांदची वाडोवपाची. जाल्यार ते पोय जर म्हणत जाल्यार फुडें जी फुडल्या काळान मोरजेन पुरो गरजे परिस्थिती जातली. आणि शेती बांधव हे शेती करपाक सोडून दिले की शेता पण ते आमचे वर्सा भरता पाणी पण कांयच जायना. आमी मेहनत केली फुकट वयता. तेच आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां काय तरी हेची लुकसाण भरपाई दिवपाची. अंदू तर खूपच जाली. सगळ्यांचे हे शेत गेल्ले आहा. हांव हांगालो एक शेतकरी याने आमी बाकीची कामां करून आमी शेतां करतात. तशें आमच्या सारके खूब जाण हांगा शेतां करतात. जे आतां सद्याच्या घडयेक आतां हे शेतां करपाक कोण तयार नात. तरी आसता हे आमचे मोरजेचे लोक आहा ते शेतां करतात. आनी असले जर तांकां नासाडी जाल्या जर आनी उरल्या वर्सां तीच परत तो पिड्यार जाता शेळो भरता. त्या पूण आमकां कायम स्वरुपी हेचो तोडगो जावचो. हे जे आमचे नाले आहात सगळे मोरजे आमचेच अशे आमचे न्हू आमी स्वताचे म्हणनात की आमचे मोरजेतले म्हणून ते गव्हर्मेंटान संबंदीत खात्यान तांकां आमचे जे हे वयतात ते सगळे सपोज कर बेगीन पूर्ण करून हे पाण्याची आहा न्हू ती कायम स्वरुपी आमची सोय करपाची. ना जाल्यार सद्या करतात शेतां ते कंटोन फुडें सांडटले लोक. आनी जी लुकसाण जाल्या ती बेगीनतल्या बेगीन ह्या कृषी खात्यान आतां सगळे जे संबंदीत अधिकारी येवन तेंचे आमचे रिपोर्ट व्हरपाचे आनी आमकां जाता तितले बेगीन ही मदत ही पावपाची अशी आमी आशा करतात. पंचायती कडल्यान शेतकाऱ्यांक जायते फावट मदत केल्या. तशेंच WRDन व्हाळ नितळ करचो म्हूण WRDक कळयलां अशें थळावो उपसरपंच अमित शेटगांवकारान सांगलें. आमी एक ठराव घेवन 2 वर्सां जाली ठराव घेवन पोय उसपाचें म्हणून एप्लिकेशन हें घातलेलें आमी ठराव धाडलेलो तांकां. आनी 17 लाख तेजो इस्टिमेट जालो. 2 वर्सां जाली अजून तेजेर कांयच हें करूंक ना गव्हर्मेंटान. बेगींतल्या बेगीन तेणी तेजेर हें करून गव्हर्मेंटाचो फोन आमकां हें करून बेगींतल्या बेगीन तेणी काम आमकां हें करपाचें म्हणून. युवकांनी शेती करची म्हूण गोंय सरकार प्रयत्न करता. मात सरकार शेतीच्या वेवसाया कडेन खरेंच गंभीर आसा काय? सरकार शेती करपा खातीर जायते येवजणे करता मात ते लोकां मेरेन पावतात काय? मोरजेच्या ह्या शेतकाऱ्यांचे पावसान नुकसान जाता. ताची संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी आजून कित्याक केली ना? पंचायतीन शेतांतलो व्हाळ नितळ करचो म्हूण WRD खात्याक कळयलां जाल्यार तो व्हाळ आजून नितळ कित्याक केलो ना?